काय दिसा आधी कोयराक लागून म्हापशा एका युथाचो जीव गेलो. त्या प्रकरणाची चौकशी अजून चल्ल्या, मात म्हापशा गार्बेजीचो विशय सोपून सोपना. पळत थंय कोयराचे डीग जाल्ले दिश्टी पडटा. माती वा हेर कोयर रातच्या वेळार हाडून उडयता. पुलिसांनी पाळत दवरून कारवाय करची अशी मागणी जाता. मायग्रंट्स बी कचरो उडयता पूण टार्गेट कोणाक करप? गोंयकाराक. गोंयकार टार्गेट जाता. ह्या गोंयान आमच्या रुल्स एंड रेग्युलेशन, लॉ एंड ऑर्डर फक्त गोंयकारांक आहा. गोंयकारान मातशी कितें मिस्टेक केली रोखडेच एक्शन जाता. आतां तुमी पळयात, आतां तो व्हिडिओ गोंयकाराचो भुरग्याचो काडलो, तेणें आपलो जीव सोंपयलो. दुसऱ्या लोकांचे अहेच व्हिडिओ काडून पुलिशान दिवंक जाय आसले, FIR जावंक जाय आसले, 10 जाणांचे तरी जावंक जाय आसले न्हू, एकट्याचोच FIR. मागीर हो कचरो तसो घरांतलो कचरो तसो उडयल्लो ना. टायल्स उडयल्या, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट फोडलेले कोणी, हें सगळें कन्स्ट्रक्शन वेस्ट सगळें कॉलम्स बी मोडलेले वेस्ट आहा ते हांगा हाडून डंप केल्ले आसात. अशे रोडा सायडीक हे सगळे कडेन डंप केल्ले आसात. देखूनय सरकारान मातशें लक्ष घालपाचें. आनी पुलिसांनी ही आतां सिरियसली घेतला न्हू मॅटर कचऱ्याचो. त्या भुरग्या वरसून सिरियस घेतला तेंच्यांनी मॅटर. तसोच हांव मागता की पुलिसां कडेन की तेंच्यांनी मातशें पेट्रोलिंग करूनय पळोवपाचें कोण उडयता कचरो, कितें कोण डंप करता. हें आतां रातचें डंपींग जाता, हें दिसाचें जायना, हें रातचें जाता. रातचें पेट्रोलिंग करून पळोवपाचें, मातशें 10 मिनटां एका जाग्यार रावपाचें, पळोवपाचें आनी इमिजिएट एक्शन घेवपाची. अशें हांव मागता पुलिसां कडेन आनी सरकारा कडेन की अशें हेतूनय लक्ष घालपाचें म्हणून. पुलिसांक पेट्रोलिंग करून कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात अशें उपजिल्लोधिकारी सांगता. तांकां सांगलां एक्शन घे म्हणून. पुलिसांक सांगलां एक्शन घे, पूण डायरेक्टली उडयता पेट्रोलिंग कर आनी हायवेचेर बी कितें गार्बेज उडयता जाल्यार एक्शन घे. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते.